केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेखाला गोंयांत आतामेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारांमदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा। ह्या योजने खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 4 वर्सांत गोंयाक 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा ही येवजण सुरू केल्या। केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाला राज्यात आतामेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारांमदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा। फाटल्या 4 वर्सांत ह्या योजनेखाला गोंयांक केंद्राकडसून 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलींतल्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसांच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात। 18 वर्सां पुराय जाल्ले आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता। अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची अर्थीक उदरगत साध्य करतात। मनरेगा खाला गोंया सयत देशभरांतल्या 14,875 दिव्यांगांनी नोंदणी केल्या। हातूंत गोंयच्या 18 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता। फाटल्या 4 वर्सांत मनरेगा येवजणे खाला राज्याक मेळिल्लो निधी 2021-22 3.70 कोटी, 2022-23 0.88 लाख, 2023-24 5.5 कोटी, 2024-25 0.4 लाख। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।